उभी राहूया. Aiku kami ayah, cinta bantu kami setia. Diri satu cita, sejak ketik kisah, mata tuji bisa. Diri satu cita, sejak ketik kisah, mata tuji bisa. Serbispura amca mogal resnara, kakultara amca mogal pusnara, nitidara amca wonun sukara, belikan manung itinya tatara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या दिसा विंचून काडिल्लो विशय आमच्या नियाळाक जावन आसा. तरणाट्या संतोशान तूं जिये. आमी हांगासर आसां ती सकड युवकां ह्या तरणाटी न्हय. भुरगीं आसात, तरणाटे आसात, मागीर तरणाटी प्राय उतरले आसात. पूण सगळ्यांगे आपोवणें देवाचें तेंच. पुता दुवे संतोशान जिये. एक घडयेभर मागून रावया. फाटल्या जिणयेचेर आमी दिश्ट घालया. त्या दाळा म्हाका चड म्हज्या जिणयेन संतोश भोगल्लो. त्या बसून देवाक अर्गां दिवया. त्या दाळा दूख भोगल्लें आनी तें दूख हांवें कशें खाण गेल्लें. बऱ्या मनोभावान खाण गेल्लें जाल्यार आमी ताकाय देवाक अर्गां दिवया. ताच्यात गुटपेन तें घडलें. इतल्या बऱ्या मनोभावान खाण घेवन दुखल्यां पुरपुरल्यां ह्या पेल्या कितांदू आमी दुखयलें, राग जालो, ह्या वेळाचेर खंय सुकल्यां तें सगळें वळखून घेवया आनी देवा कडेन बोगसाणें मागया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो, सगळ्या संतां मनाची तोंडां सारून अथारून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. सगळ्यो सदां संकार मरयेक सगळ्या दुखान दुखां आनी तुमकां भावा भयणीनो, तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात. सोर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Krista
सोम्याका दूत प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा बाळक जेजूक आनी ताच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवून केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोदोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरात ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचक. तुजो उंडो उदकाचेर उडय. जायत्या काळा उपरांत तो तुका मेळटलो. 7 वा 8 जाणांक तुजे कडेन आसा ते वांटून दी. कित्याक पृथ्वीर कसली विघ्नां येतली म्हूण तूं नेणाय. कुपां पावसान भरून आसल्यार तीं तो पृथ्वीर वतात. रूख दक्षिणेक वा उत्तरेक पडल्यार जैन तो पडला थंय तो पडून आसता. जो वारें पळयत आसता तो केदींच ओंपिना. जो कुंपांचेर दिश्ट लायत आसता तो केदींच लुवाना. आवयच्या गर्भांत आसलेल्या हाडांक जिविताचो स्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेणाय. तेच परी सगळे रस्ता त्या देवाचें काम तूं समजून घेवंक शकनाय. सकाळीं बी ओंप सांज पर्यंत तुज्या हातांक विशेव दिनाका. कित्याक खंयच्याय 2 वस्तू पैकी खंयचें सुफळ जातलें वा दोनां मदलें खंयचें बरें म्हूण तूं नेणाय. उजवाड स्वादीक सुर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात. मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यार त्या 100 वर्सांनी तो संतोशान जियो. पूण सांगतच अनकाराचे दीस जायते आसात म्हूण उगडास दवरूं. येवचें आसा तें सगळें व्यर्थ. तरणाट्यां तुज्या तरणाटपणा संतोशान जिये. तुजे तरणे प्रायेर तुजें काळीज उल्हास. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांच्या आशे प्रमाणे चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुज्या कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळेक्यास व्यर्थ. देवाचें उतार हें देवाची उडोवकार. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार. ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार. ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबार पर्वताक पळयता. सोम्या थावन येता आधार म्हाका. येता आधार म्हाका. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार. ताचे तावन येता म्हाका आधार. आमचे पायांतलो निसरूंक सर्वेस्पर सोडचो ना. राखलो म्हजो तो जेन्ना ताका
Kedinsto nitsona Servis peranasa sekali sungsar taci tam yeta maka adar सर्वेस पोराक तामाका उजव्याक मुचारावता दिसावतात वाराच्या सान्यात सावळी मुचेर घालता Servis peranasa sekali sungsar taci tam yeta maka adar Servis peranasa sekali sungsar taci tam yeta maka adar Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझ्या पुताची उतरा ऐकून शेकाथी आमची काळजा उघड सर्वेस्परा Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजू स्नान घेता तो व्हड जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुज्या लागचें स्नान घेवचें आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक ह्या वरवीं देव खुशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय ह्या परी आयकलो, हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगा आसो, तो म्हाका मानवला. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आनी बळोक जेजूच्या चड मोगाच्या भक्तिकानो, ह्या पंथ्यार उठोन बळोक जेजूक मान करया, ताचे आशिर्वादां जोडया अशें म्हूण सक्कट तुमी हांगासर आयल्यात. संतोश जाता तुमकां सकाळां हांगासर पळयता आसतना. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयचो विशय हांवें सुरवेर असो तुमकां सांगलो तो जावन आसा तरणाट्या संतोशान जिये. युवका संतोशान जिये.
ऐसो वांचेल तुम्ही आयकलो न्ही. जेजू स्नान घेवंक म्हणून जॉर्दान न्हंयक जुवांव आशिल्ले कडेन गेलो आनी वो स्नान घेवन अखेर जाता आसतना कितें घडलें, थंयसर सर्ग उक्तो जाता आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार दिसता आनी एक थाळो आयकता. वो म्हजो पूत म्हाका चड मोग आसो, तो म्हाका मानवला. तो म्हजो मोगाचो पूत, हांव ताचेर चड मेसवलां मानवलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या संतोशाचें मूळ कारण हें. देव म्हजो मोग करता, हांव देवाक मोगाचो, तो म्हजेर मानवला आनी हांवें संतोशान जियेजय म्हूण तो आशेता. आमची दोतोरन आमी शिकता आसतनाय आनी आतांची जाल्यार नवी दोतोरन आमी शिकता आसतना ताचेर अशेंच आसा. मनशाचो पयलो उद्देश जावन आसा संतोश भरीत आसचें. मनशाचो जिविताचो उद्देश जावन आसा संतोश भरीत आसचें. कित्याक देवान ताका त्याच पासून रचला आनी आमकां तें सुलभेन समजता. देव जावन आसा शासनाच्या शासनांत जावन आसो तो संतोश. त्या संतोशान तो जियेवन आमकां त्याच संतोशान बरोवन ताणें आमकां रचयल्लीं. मनशा कुळाक रचयल्लें, मनशा कुळान संतोशान आसचें म्हूण ताची आशा आसली. तितलेंच न्हय, तोच जावन भुमवेकटांत आदाम येवेक मेळोंक येता. तांचे सांगाता भोंवता रावता. हें एक चित्रण तुमच्या दोळ्या मुखार दवरया. देवानच रचयल्ल्या त्या आदाम येवेक सांगात दिवचो, तांचे सांगाता रावचें भोंवचें. कदलो संतोश देवाक. आनी आमी पळयत पुस्तकांत हेंय वाचता. मनशाक रचून जातच थंयसर देव म्हणटा हांवें बरें केलें, हांवें मनशाक रचलो आनी हांवें एक बरें काम केलें. देवाक चड संतोश भोगता. सॉरी, हांव त्या थंय वेता मोदें. सॉरी, कितें म्हळ्यार म्हाका इल्ली एलर्जी आसा. सड्ड वारें लागलें जाल्यार कुंकली सुरू जाता. देखून सगळो शर्म कुंकलेचो जातलो, त्या पासून हांगा येयलो. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, देवाची योजन पळय. संतोशाचो देव मनशान संतोशान आसचें म्हणून ताका रचलें आनी ताचे सांगाता तो भोंवतालो येतालो आसलो. पूण मागीर ती गजाल दुसरी आमी बरें जाणव. हांव सगळें विवसूंक वचना. पातक, दूख, बेजाराय हें सगळें सोडया. आतां आज आमी येवचे आयच्या दिसाच्या त्या मांडावळीक. आमच्या संवसारांत आमी सकट संतोशांत आसांगी, खंडीत तितल्या संतोशांत आमी ना. कित्याक म्हळ्यार आमी सडाव जावन संतोश सोदचें भायल्या संगतींनी. खंयच्यो त्यो भायल्यो संगती? त्यो जावन आसात भायर तावन आसचे पयशे ग्रेस्त काय जावयेत. आनी भायल्यो संगती खंयच्यो जावयेत?
हुद्दो मान व्हडपण आनी खंयच्यो जावयेत म्हजे सोबाय आनी भार आसात आनी एक तातूंत प्रत्येक म्हळ्यार आमचो मनोभाव कसलो आमी मस्त वाटेन तुमी सांगिल्लें आयकलां एका ग्लासांत अर्दो ग्लास उदक आसा जाल्यार तुवें तुजो मनोभाव कसो तो दिसता एकच तूं अर्दो ग्लास खाली आसुल्लो पळयताय नाजाल्यार अर्दो ग्लास तो भरती आसुल्लो पळयताय जर तर नेगेटीव एटिट्यूड नेगेटीव तुजें चिंतप जाल्यार तूं खाली आसुल्लो पळयताय वो कित्याक खाली आसा गे म्हूण तो विचारताय तुजें चिंतप पॉजिटीव जाल्यार तूं म्हणटाय आळे अर्दो भरला तुका संतोश भोगता पळोवन तो अर्दो खाली आसलो पळोवन दूख बगना हें आमचें आनी एक अस्कत काय नेगेटीव एटिट्यूड इन लायफ आमचें चिंतप आनी त्या बसून आमकां बेजार जावचें देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आज हें सकट आमी काडूंक जाय आतां काडूंक जाय तर जाल्यार खंयची वाट आसा देवानच आमकां दाखोवन दिल्ली पयल्या सुवातेर हांवें तुमकां सांगलें तें जावन आसा आमी देवाक मोगाचीं म्हणलीं बगणां आमच्या काळजा मनांत हाडचीं देवाक मोगाचीं देव म्हजो मोग करता आनी ताच्यागे वर्तें खंयचेंच आमकां ना म्हजो देव म्हजे सांगाता आसा म्हजो मोग करता तें पयलें सत ताचे सांगाता देवान आनी एक योजन केलां ताच्या पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां दिलां आनी पवित्र आत्म्याच्या फळां पैकी एक जावन आसा संतोश तर आमी संतोशान आसत जाय म्हूण देवाची मांडावळ त्या संतोशान आमी जियोंक आमी प्रयत्न करनच आसा प्रयत्न करता तरी अस्कत गायो जायत्यो आसात देखून आतां कितें जाय आमी एक विसवण करूंक शिकत जाय संतोश जावन आसा एक विसवण कशें तें विसवण अशी हांव मोगान संतोशान जियेतलीं ही म्हजी विसवण हांव मोगान संतोशान जियेतलीं कित्याक जायना आनी अशें आमी निच्यो केल्ल्या वेळाचेर कितें जाता आमी चिंतूंक सुरू करता कितें म्हज्या संतोशाक आडखळी आसात त्यो हांवें काडी जाय संतोशाच्या वाटेर आडखळी आशिल्ल्यो काडी जाय म्हज्यो अस्कत गायोगी बहुशा हांवें म्हज्या जिणेंत काण गेल्ली वाट बरी ना संतोशाची वाट न्हय ती वाट तितली बरी ना देखून आतां हांवें सोदून काडी जाय संतोशाची वाट खंयची त्या वाटेन हांवें चलोंक आतां सुरू करीत जाय देखून मोगाच्या भाव भयणीनो खंयचेंय आपणा इतल्याक असो येना देखून हे पयलेचें सत हांवें म्हळें एक गूड सेल्फ इमेज तूं कोण म्हणलें तूं बरें करून समजून घे हांव देवाच्या मोगाचो पूत हें पयलें सत ताच्या सांगाता तूं कितें जावन आसाय तें समजून घे तुज्यो अस्कत गायो तुजी आतांची वाट तुजें साल समकण तें समजून घे तूं कोण म्हणून तातूंत वायट आशिल्लें तें पयस सकाळ विसवण कन उणें कर आनी मागीर हें बरें आशिल्लें विंस आनी तातूंत जियोंक प्रयत्न कर तर हें सुलाभ जाता बरें व्हडलें कश्टाचें न्हय तर आतां चिंतया म्हज्या घरांत आमी आसा एक कुटुंब आतां आवय बापूय मदें
ती बरी मोगान जियेनात. त्या दाळा ह्या गो बायलां म्हणटा आमी बऱ्या मोगान जियेनात. त्या दाळा कितें वाट? त्या दाळा तांणी एकामेका बसोन चिंती जाय आमी संतोशान जियोंक काजर जाल्ले हांव. तो कितें म्हणटा आमी लग्नाचो संतोश काजर जिविताचो संतोश आमी जियेचे म्हूण आशिल्ले हांव. आतां कितें जालां आमकां? कित्याक आमी अशीं आसा? आमी चिंती जाय, एकामेका विसारी जाय, अस्कत गयो सोदून काडी जाय आनी थंय जावन आमी बऱ्या वाटेक घुंव जाय आनी आनी एक वाट काण घेवन आमी बरी वाट विंसून आमी तातूंत जियोंक प्रयत्न करीत जाय. त्या दाळा मात्र कितली विंसूण केली पळय तितली आमची जिणी बदलता. तें एक खंडीत सत आनी म्हज्या जिणयेंत हांवें तें पळयलां. कितली विंसवण करता हांव, बरी विंसवण करता हांव, त्या नमणेचेर आमचें जिवीत बदलता आनी आमी संतोश बरी जाता. धर्मगच्या भावा भयणीनो, हांगा थोडी आमकां थोडी हें दिल्यात, इशारे दिल्यात. ते जावन आसात अशें, तुका संतोश बरी जियोंक म्हण आसा गे, कोणाक द्वेशी नाका. तुका संतोश बरी जावन जियोंक म्हण आसा गे, सड्ड खंत हुस्को धरी नाका. तुजें जिवीत सादें आसूं दी, मस्त दी आनी उणें दुसऱ्या जावन फाटीं आशे. अर्थ समजलो तुमकां? दितना तें चिंतूंक वचनाका, हांवें खालें दिवचें, कितलें दिवचें, कितें तें चिंतूंक वचनाका. खंय बरें करयेत तें बरें कर, त्या अर्थाचेर. दिवचें म्हळ्यार पयशे मात न्हय. दिवचें म्हळ्यार आमचें बरें मन, बरें काळीज, बरीं उतरां, बरें चिंतप, तें बरें करून दिये. आनी दिल्या उपरांत पयशे तातूंत येवयेत. पूण मागीर तें फाटीं आशें नाका, फाटीं आशें नाका. आनी हांवें ताका इतलें बरें केलें, ताणें म्हाका कांय करूंक ना म्हणलें, फाटीं आशें नाका. मागीर सदां हास्त्या मुखामळाचो जा, सदां हास्त्या मुखामळाचो जा. देवा कडेन मागण्यांत संबंद दवर आनी मोगान ताचे कडेन उलोवंक शीक. आनी आज बळो जेजूच्या हांगा पुणशेताक आमी आयले, हांव त्याच पासून मागण्यांत देवा कडेन संबंद दवरूंक आनी मोगान ताचे कडेन उलोवंक. ही संतोशाची एक वाट. हे थोडे इशारे थोड्या बुद्धवंतांनी आमकां दिल्ले. हांवें ते आसल्या बरी काणी गेल्यात आनीक हांवें तुमकांय तें सांगलें. देखून मगाच्या भावा भयणीनो, हे चिंबळे व्हडलें लांब नाका, आमकां बरो अर्थ आमकां समजलो. हांवें संतोशान जिये जाय. आनी संतोशान जिये जाय जाल्यार पयलें सत देव म्हजो मोग करता म्हणलें तें म्हज्या मतींत काळजांत गुंडायन वचत जाय आनी तें समजोन घे जाय. आनी मागीर देवान म्हाका संतोशान जियोंक आपयलां म्हणलें एक विंसवण हांवें करी जाय. हांवूय संतोशान जियेतलो, जियेतली. आडकळी कितें आसात ती आमी सोदून काडी जाय. एकामेकाक एक एकच आतां ही वाट आमी जियोवची, आडकळी काण घेवन जियोवची वाट सारकी न्हय, ती सोडया आनी बऱ्या वाटेक आमी या, नवीस वाट काण घेया, ती आमी जियेया. आनी ताका परतून परतून विंसवण करीची पडटली आनी करी जायस. परतून परतून विंसवण करी जाय. कित्याक अस्कत गायो आमच्यो परतून परतून येतात. आनी आमच्या सई भावें तुमकां सांगलें, नेगेटीव म्हळ्यार कितें वायट आसा तें पळोवंक सदां तयार, बरें आसा पळोवंक तिकेच्या फाटीं. हें आमी सारकें करन परतून परतून बरेपणाच्या वाटेर वचोंक जाय. आनी हें एक पवित्र आत्म्याचें देणें संतोशान जियोवचें तें आमी घडसूंक जाय, तशें जियोंक जाय. हें थोडी इशारे आमी काण घेया. खंडीत जावन आमी केदाळ पळय संतोशान जियोवची विंसवण करता. देवी आमचे सांगात आसा, देवूय आमकां आदार दिता, कृपा दिता. त्या वाटेन चलया आनी अशें आमी बाळूक जेजूक महिमा मान दिवया आनी ताची आशिर्वादां जोडया.
बुटांसूर तुका आडुगिता मुठो दाकासूर तेनी तुझ्या मुखाची मुझी ये जीवन केलाय ते पावन पवित्र बाळुका तुझ्या मुझे ये जीवन केलाय ते पावन पवित्र बाळुका तुझ्या म्हाका भेटून दिता स्वादिक तुझे सेवे सोम्या आसा म्हाका सोम्या तुका देव कितें हांव जावकानीक मुजी हातां बोटांसूर तुका हाडून येता मुठो दाकासूर तेनी तुझ्या मुखाची आतां वावरापून कतून तूं सुपण देवीक लागून तुझ्या आतां वावरापून कतून तूं सुपण देवीक लागून तुझ्या म्हाका भेटून दिता जीवन तुझे सेवेन भेटूंक आवाशिता म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पोत वेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागा हे तुमच्या हातात दवरता आपल्या मनावेली मनवी आमची श्वास जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत वेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो अकायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणेक येवच्यान उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंतपूत तुजो आमच्या विनशी सैमांत दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परस जळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरां सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नांवे तकाचे पूण सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पूंची
तेसपणी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ये म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें वसत आनी समेस्त मनशां वसत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भवर्त सोगट पगटुया. Sumici sumelo, sumici sumelo, sumici suciwa sala, wo pawarta sugur, ami bergetar, Cisu novyani tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडवणेचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेच्या विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमागांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या वामणीची काकोत कर, तांकां ज्येश्ठ कधी मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती, भगवान तुझे तुजो निश्कळपती, भगवान धर्मता आनी सर कळीन तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर शस्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां हो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या संतोषाचें मूळ कारण देव आनीक जेजू आमकां सांगता ताका बापा म्हूण उलो मारून ताचे कडेन उलया म्हणून. तो तशें जियेतालो तशें आमकांय जियोंक सांगलां, ताका आपोवंक सांगलां. जेजून शिकयलां तें मागणें आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पवित्र आत्मा के कुड़ी भलाई के वो कर और जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती बापाच्या मोगान भरिल्ली ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Hasi dayalai sergici Devi kananda duskeci Puvit keci namci Mukar shanti sakura Amcha dayal survandara Jesu amcha pusnara Labai jivit jivtatara आमच्या काळजांनी कर पिडा आज सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां भोव पावयत एक सरकार तुका शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोद्धारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोद्धारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा प्रार्थना. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी ते बेमोडचें म्हण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या उजेड्या बसत व दिन वासनेचो यज्ञ सोमरमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजें सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता.
जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकोवणूक आमकां पावे म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार दयकून बसात. आज नोवेनाचो 6वो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा तरणाटपणार संतोसांची. आज सर तरणाट्या खातीर मागचो दीस. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी उडास दवरता. सर आमच्या तरणाटे आनी तरणाट्यां पासून जायते सण काम सोदून आसात, शिकोन आसात. तांच्या जिविताक लक्ती जाल्ली सुमार तांणी बरी डिसिशनां घेवंक आसात आनी प्रत्येक जावन आमची सर तरणाटे आनी तरणाटे बऱ्या वाटेन समकोनचे बाळ देवा दी म्हणून मागचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजाक जावन आसात बाप पॅट्रीक लोबो, बज्जोडी सहायक विगार जावन ते सेवा दिवन आसात आनी आमच्याच ह्या कम्युनिटीक सर्वल्ले याजाक जावन आसात. हांगासर येवन हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप पॅट्रीक तुमकां देव बरें करूं. जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. फादर ब्रेस्तारा सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. जर तर आमच्या घरांनी पिडेस्त आसा तर ब्रेस्ताराच्या सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसाक जाता जाल्यार तांकां आपोवन हाडचें. आनी तशेंच सांजेचे मीस 6 वरांचे मीस ब्रेस्तारा पिडेस्तां खातीरच नेमेरले जावन आसा. जर तर कोणाक ह्या दिसांनी कुमसारां जावंक जाय तर आमच्या चापलाच्या फाटल्या कुशिल्यान स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन ह्या जाक कुमसारीक बसून आसात. तुमी थंयसर वेचे. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा. सरू बिरावया. नोवेनाचे मागणे. मनशाच्या भुरग्या संगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा आसो. मनशाचो इस्रो चिरो सतराच्या गर्सांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक कंदे वेच म्हळें नांव ताका पावले. नेणारांची कळयो जेजू सृश्टी मनावाड. आताच्या पयत बाट म्हणटा मनशांच्या सर्गचरी तो पावता. पावसाचो जेजू बळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करता तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची इरादे आमची त्या सवान जायती आसात आनी आज आमी नियाळिल्लो जावन आसा दूख आनी संतोष. जायतें दूख आमच्या जिणेंत आयलां आनी आतां आसयेत. देखून तें काण घेवन जेजू बाळका जरशीं आमी येता आमचें त्या संवादाचे मुखार दवरता. म्हाका संतोष हांवें मात हाडयेत म्हजे तेवीन सोवण. देखून जेजू बाळका कडेन हें हांवें मागचें म्हाका संतोशान जियोंक आदार दी सम्या. हांव तेवीन सोवण करतां, जियोंक हांव प्रयत्न करतां. म्हाका तुजें बेसांव दी. कश्ट उणें जावचें ना आसतलें पूण काळजा मनाचो एक संतोष समाधान देव म्हज्या सांगात आसा. ह्या मागण्यांत ह्या कश्टांत कितें म्हण एक संदेश तो घेवन आयला म्हाका म्हणल्यार चिंतप निमाणें उदेता. हें गरजेचें. देखून तें म्हाका फावो कर म्हण प्रत्येक तरान ह्या वेळाचेर मागया. सांगता मागया. ये भाग्यवान जेजू बाळका तुजी पदवी आनी तुका बेसांव दिवंक बोललो आसा. तुका पातयेन मारतल्या सगळ्यांक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां आनी आमची केल्ल्या कुशीता तशें आमची पातकां मागूस आनी आमकां ताळें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाड. न मान मुरिये कुरपेन बरगले सोमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिवं कुशीचें जेजू. मागीर देवाची मेन आपल्या खातीर नाका आतां आमच्या
आनी देवा सोपत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो मान मरिया कुरप्यान बरयले समी तुज्या संगात आसतरी आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू बेगीन देवाचे मेळपी आपल्या दिवनाक आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवा सोपत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो मान मरिया कुरप्यान बरयले समी तुज्या संगात आसतरी आमी तो तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू बेगीन देवाचे मेळपी आपल्या दिवनाक आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवा सोपत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकाक आमचे बेसांग आनी आयकांचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकाक आमचे बेसांग आनी आयकांचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकाक आमचे बेसांग आनी आयकांचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अच्छा पाचा जेजू आमच्या बेसार काळजाचे एकाग्र दिसता तुझे आमची मागणी स्वीकारसूं आनी देगान मागची पुरवांगी काड आमच्या वेळेसर कसलेले आसो तुजी कुमक आनी बुसवण काढ बापा आनी पवित्र आत्म्या आमी तुका आमेन. आतां बाळक जेजूक आमी अर्गां दिवया एकान एका रितीन ताणें आमकां दिला आदार ताची बेसांव आमकां लाभल्यांत अनिकेत येवंक आसात देखून ताका काळजांत हांव अर्गां दिवन म्हणया ये भोग उदार बाळक तुजे मुखार आमी सोडटा तुवें आमकां केल्ले तर उपकार खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी येयल्या तुजी काकूट तुवें बरें केल्या तूं जावन आसा चोरी रस्त्यार फाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाची माझी पाची बग सगळ्यांनी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिली आनी कल्याण केलेली मंजूर करून सरस्वती आनी मेसांव वालका जेजू आमेन. आतां आशिर्वाद घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासना. Jesu baika nama tuka murisalka nama tuka Jesu baika nama tuka murisalka tuka wanita baika wanita bukaran tuja astima surga betika महिमा वाकंता मुगरीku sata Bapa tangkul pepe savandarmun mata Dewasa muni salu Muri kushi selmu ailu Bukti mudil mogan madlu Dewa kusikan turaulo Nama Tuka Jesu Barka Nama Tuka Murisalka Nama Tuka Jesu Barka Nama Tuka Murisalka Bukan putra suwi Angkwan mulia shirwati Angkau आमच्या स्वनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे